लुका पोरवणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 8 होळी 24 ते 30 आणि 9. देवचार बसलोल्या मनशाक जेजू बरो करता. आणि गालिलिया सामकार आसत्या गेराजेनांच्या मुलकांत ते खाडीक पावले. जेजू जोडीर देवलो तेन्ना देवचार बसलेलो त्या नोकरांतलो कोण एक मनीस ताका मेळूंक आयलो. जायतो काळ तो आंगाक कांयच घालिनासलो आनी घरांत न्हय पूण समाधी मध्ये विराड करून आसतालो. जेजूक पळयना फुडें ताणें किळोंच मारली आनी ताच्या पांयां पडून मोठ्या ताळ्यान म्हळें, जेजू भोव वर्त्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? म्हाका दोगदाय नाका म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. कित्याक त्या मनशा वेलो भायर सोर म्हूण जेजू त्या मेळ्या आत्म्याक हुकूम घालतालो. तर जायते फावटी देवचार ताका सोबत करतालो, देखून खोड्या सांकल्यांनी ताका बांदून दवरताले. पूण देवचार बांदपास तोडून ताका एकसुर्या जाग्यांचेर धांवडावन करतालो. जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, लोस्कोर, कित्याक सोबार देवचार ताचे भितर रिगलोले आनी आपणाक पाताळांत वचूंक लायनाका म्हूण ते ताचे लागीं मागताले. तेन्ना थंय दोंगरार खूब दुकरांचो एक रीण चोरतालो. आपणाक त्या दुकरांनी वचून रिगून दिवून तांणी ताचे कडेन मागले आनी ताणें तांकां वचूंक दिलें. देवचार मनशांतले भायर सोडून दुकरांनी रिगले आनी व्हड नेटान वचून वळसा वेल्यान दोर्यांत शेवटोन तो हीण बुडून मेलो. घोडलोलें पळोवन राखणे पळून गेले आनी नोगरांत आनी खेड्या गांवांनी तांणी ही खबर पडीत गेली. आनी लोक कितें जालां तें पळोवंक भायर सोरून जेजूसी ये जाल्यार जाचे वेले देवचार भायर सोरलोले तो मनीस आंगावली न्हेसलोलो, तोकलेन सारको जाल्लो, जेजूच्या पांयाशी बसलोलो तांकां मेळ्ळो आनी ती घाबरली. देवचार बसलोल्याक ताणें कसो बरो केलो ते खाशा देखलेल्यांनी हेरांक सांगलें. तेन्ना थंयचो भायर सोरून वच म्हणून गेराजेनांच्या मुलकांतलो सगळो लोक जेजूक परातूंक लागलो, कित्याक तांकां मोठी भिरांत लागलोली. देखून एका होड्यार चडून तो परत आयलो. ताचे वेले देवचार भायर सोरलोले तो मनीस आपणाक ताचे बराबर रावून दी म्हूण जेजू लागीं मागतालो. पूण जेजून ताका अशें सांगून धाडलो, तुज्या घरा वच आनी देवान तुजे खातीर केलां तितलेंय हेरांक सांग. म्हणटच आपणा खातीर जेजून केल्लें तितलेंय ताणें वचून नगरभर लोकांक